बाबा भयणीनो, तुमकां सगळ्यांक मोगाचो येवकार TFRCC ह्या चॅनलान. के भाशेन ह्या चॅनला वरवीं आमी ह्या म्हयन्यान दर बुधवार आनी सोनवाराक तेरसाच्या मागण्याची अदीक लक्ष घालून ताची शिकवण, ताची नियाड तरेकवार आमचे यादनीक भाव आमकां आदार करतले. तुमी ह्या चॅनलान सबस्क्रायब करून जावं चॅनल ओपन उक्तें करून हे केरी भाशेन यूट्यूबाचेर तुमी शिकवण, हे नियाड तुमी आयकुचे आनी अदीक सायबीणमाच्या मोगान आनी तेरसाच्या भोक्तीन वाडची ही आमची मागणी, आमचो उलो. जावं तुमच्या कुटुंबान, जावं समुदायान फिरगोचेर, जावं तुमचे वाटेर तुमी वेताना वावर करतना तेरसाचे मागणे कितें ते सजमून घेवंक आनी ह्या तेरसाच्या मागण्या वरवीं देवाची कृपा तुमचेर ओतूंक, हेंच आमचें मागणें. तर आयज खरी भाशेन आयज पयलो नियाळ हांव सुरू करतां. ते मेरेन आखो म्हयनोभर आमी हे नियाळ आमी आयकतले. हांव दर बुधवाराक आनी सोनवाराक दोनपारच्या 2 वरांचेर आमकां ते हे पळोवंक मेळटले यूट्यूबाचेर. तर हांव रावतां, तुमी सगळीं येवन तुमच्या इश्टाकूय तुमी हे लिंक सबस्क्रायब करूंक हो लिंक शेअर करूंक तुमी आदार करून तांकांय तेरसाच्या मागण्याची गोडसाण ही गिरेस्तकाय तुमी वांटल्या म्हूण आमी रावता. बाबा भयणीनो, आयज हो पयलो दीस म्हणटकच आयज पयलो नियाळ आमी ताचो विशय घेतला. मारी सांगाता चलून तिच्या दोळ्यांतल्यान आमी जेजूक पळोवंक. वॉकिंग विथ मॅरी, सीइंग जीसस थ्रू आयज. बाबा भयणीनो, तेरसाचे मागणे जर आसा एक मारी सांगाता यात्रा. तेर्स हें उतर आमच्या क्रिस्ती धर्मान एक आवडीचें. जावं मिसा आदी, जावं कसलो वावर करचे आदी, कसली घडण्यो घडच्या आदी, आमच्या घरान प्रवेश करतना, एक यात्रा करतना, एक समारंभ करतना, मारयेची भेट जातना आमी कसलें कशें नांव नीब घेता तेरसाच्या मागण्यांक. कित्याक तेरसाच्या मागण्यांक एक रूच आसा, तेरसाच्या मागण्यांक एक गोडसाण आसा. तेरसाचे मागणे इतले गिरेस्त की हे मागण्यांक आनी दुसरे मागणे लागूना. कित्याक हे मागण्यांक एक नियाड आसा, हे मागण्यांक एक भोंवडी आसा. ह्या मागण्यांतल्यान आमी कितें तरी आशेता, कितें तरी आवडटा. पूण बाबा भयणीनो, आयज दूख भोगता. आदी काळार आमी पळयल्या तेरसाच्या मागण्याची भोक्ती कितली वाडलेली. तेरसाचे मागणे म्हणल्यार लोक कितलो एके भाशेन भाग्योलपणान, भोक्तीपणान हे मागणे करूंक घेतालो. आमच्या घरान म्हाका उडास आसा, दिमी घाल्या बगोर हे मागणे करूंक जायनासले. आख्खे मागणे तेर्स करतना आमकां दिमे रावचे पडटाले. आमच्या हातान तेरसाचे कोंत आसतले आनी हे तरेन तेर जाय पर्यान कोणाच्यान खंय वचोंक जायनासलें. पूण आतां बाबा भयणीनो, हालीं वर्सांनी आमी पळयला तेरसाचे मागणे एक फॅशन कशें जाला. आयज आमच्या घरांनी तेर्स इंडिविज्युअल कसो जाला. आपापूण एक इंडिविज्युअल तेर्स करतात. एक तेरसाचे मागणे जावं सोफाचेर बसून पांय वयर काडून मागणे करतात. आयज घोडे आमच्या हातांनी कोंत आसना, पूण बोटांचेर आमी तेरसाचे मागणे करता. आनी तरेन तेरसाचे मागणे चलता आसतना मोदें मोदें आमचे एके भाशेन ब्रेक्स कशे जातात. कोण कुजनान वेता, कोण आनी देव ओपन करूंक वेता, कोण आनी खंय वेता, कोण आपल्या कामाक वेता. आनी तरेन तेरसाच्या मागण्याचो दुस्फोट कसो जाला, एके भाशेन जाला तेर्स जालो आमचो. तो कसो जाला, कसली भोक्तीन जाला, कितें तो तेर्स, हे तेरसाचें मोल कितें, ताचो ओड कितें, हो तेर्स कसो आमकां मेळ्ळो, हे मागणे कशें सुरू जालें. बाबून आयज हांव तुमच्या ह्या दोळ्याचेर इल्लोसो उजवाड घालतां. तुमी बरे भाशेन हें आयकुचें. कित्याक हे तेरसाचे मागणे मारये सांगाता चलूंक जाय. आनी मारये सांगाता चलता आसतना तिच्या दोळ्यांतल्यान आमी जेजूक कसो पळयता. बाब न्हू, तेरसाचे मागणे सुरू कशें जाले. तेरसाचे मागणे अवचित सुरू जावंक ना. सडनली अशें मनशाक ते मेळोंक ना. सवकास सवकास हे तेरसाचे मागणे शेकड्यांनी वाडत गेले. ताची भोक्ती वाडत गेली. शेकड्या वाडटा तितले पवित्र सभेची परंपरा, देवासां भोक्ती, ताची शिकवण
वाडत गेली ह्या मागण्या वरवीं. आदली पयलीं क्रिस्तांवां अदीक जेजूक ओळखूंक ताचें जिवीत, ताचें कोस, ताचें मरण, ताचें जिवनपण नियाळटाली. आनी ह्या तेर्साच्या मागण्यांतल्यान भोक्तीन ती वाडटाली. तांकां ते वेळार व्हडली देवशास्त्र तांकां सजमूंक नासली, तेन्ना व्हडली व्हडली मागणी नासली. पूण हे तेर्साच्या मागण्यांतल्यान तांचें जिवीत देवाक लागीं आसतलें. सायबीणमाच्या मोगान ती वाडटाली, तेच्या भोक्तीन ती वाडटाली. भाव भयणीनो, तिसऱ्या आनी चवथ्या शेकड्यान पवित्र सभेन सवकास सवकास संवसारी मोन येवंक लागलें. राजकीय सैम वाडत गेले पवित्र सभेन. पवित्र सभेचे फुडारी राजकीय कारणान भितर सरले, पवित्र सभेचे फुडारी संवसारीचे मोनान भितर सरले आनी हे तरेन पवित्र सभेचे दिशा आलोवंक लागली. जाय तो क्रिस्ती लोक पवित्र सभा सोडूंक लागलो. जाय ते कितें भाशेन आमी म्हणटा मंक्स जे मोनेस्ट्रीन थंय गेले. ही पवित्र सभा सोडून एके भाशेन दार बोंदांनी भितर रावन मागण्या ते करूंक लागले. कित्याक संवसारीक भाशेन पवित्र सभा संवसारान गुल जाल्ल्यान तांचे जिवीत, तांची भक्ती देवासांव डिस्टर्ब जाताले. ह्या कारणान तांणी दार बोंदांनी रावन, बोंद दारांनी रावन ताणें आपली भक्ती ही सुरू केली. मागण्यांत रावताले. आदी 140-50 स्तोत्रां पवित्र पुस्तकांनी गायताले, वाचताले, नियाळटाले. कित्याक तेन्ना व्हडली मागणी नासली. लौकीक जेन्ना थंयसर येतालो तांची लागीं मागणी नासली. ती फकत ही स्तोत्रां जे गायतात ते उचातात, ती आयकून आपणाचेच भितर देवाची कृपेन ती वाडटाली. सवकास सवकास आमच्या बापा हे मागणी जे एक भाशेन कॉमन मागणी आसली, सगळो लोक जाणा आसलो, हे मागणी ती म्हणत रावताली आमच्या बापाक. आनी कशी ती म्हणटाली, आपल्या हातांनी गुणे फातर घेवन ते कावंट करताली, मेजताली. ताका आमी म्हणटा पातेर नॉस्त्रा बिट्स, म्हणजे एकेका बिट्स घेवन एक एक फातर गुणो घेवन हे आमच्या बापा मागणी ती म्हणत रावताली. कित्याक हेर मागणी ती नोका आसली. पवित्र सभेन ताका मागणी तितली शिकोवंक नासली. 12व्या शेकड्यान लोक आतां हे आमचे बापा मागणे, हे मागणे उपरांत सवकास नोमान मारिये हे मागणे करूंक लागलो. मारयेचे नोमान आनी समेस्ताचे मागणे म्हणूंक लागलो. हे एके भाशेन एक आनी 150 फावटी म्हणटाली तेन्ना आमच्या बापा मागण्या फाटल्यान एक एक नोमान मुरे लोक म्हणूंक लागलो. आनी हे तरेन ते 50 फावटी हे मागणे जावंक लागले. हे मागणे म्हणटा आसतना आमचे बापा नोमान मुरे देवाचो गूट सवकास सवकास लोकांक कळोवंक सजमूक आयलो. मारयेचें जिवीत, जेजूचें जिवीत लोक आतां नियाळूंक लागलो ह्या मागण्यांतल्यान. 13व्या शेकड्यान पवित्र सभेची परंपरा प्रमाणे हे मागणे चालूच आसली. पूण जेन्ना ते वाडटाले तेन्ना बुद्धवंत थोडे दिश्टी पडले. त्या काळार जायत्यो वांकड्यो शिकोवण्यो भितर सरल्यो. तांकां नाका आसली पवित्र सभा. लोक क्रिस्ती पाटलावदार देवाच्या मोगान वाडलेली, जेजूक अणभवलेली, मारयेक ताच्या आवय म्हूण मानून घेतलेली. आनी तरेन जायत्यो हेरेजीस कश्यो आयल्यो. वांकडी शिकोवन पवित्र सभेन भितर सरूंक लागली. देवाच्या पुताच्या आवय म्हूण लोक नाकारतालो, जेजूक मानून घेनासलो. तेन्ना भावणो त्या काळार मारयेन भाग्योन दोमिंगाक एक दर्शन दिले. सेंट डॉमिनिक आमी म्हणटा. आनी तेच्या हातान खंय एक तेर्साचें कोंत घातलें. आनी ह्या तेर्सा कोंता वरवीं अदीक आपली भक्ती वाडूंक ल्हान ल्हान जी झुजां जातालीं, ल्हान ल्हान दुस्फोट जाताले, झगडीं जातालीं, ती बंद जावंक, धर्मामध्ये बंद जावंक, शारामध्ये, राष्ट्रामध्ये ही झुजां बंद करूंक तेणी ताचे लागीं मागले तेर्साचे मागणी करूंक. डॉमिनिक दोमिंगान हे मागणे किरभाशा आपल्या समुदायान व्हेले. आनी डॉमिनिकन फ्रायर्स हांणी हे तेर्साचे देवस्थान अदीक संवसारान आनी पवित्र सभेन वाडयलें. उपरांत भाव भयणो 15व्या शेकड्यांत
ब्लेसड एलन दे रोशे हिणे तेर्स हो मांडावडीन घातलो. आधी तो बेसो एक आमचे बाबा बाराबर म्हणटाले, नोमान मार बाराबर म्हणटाले, तिणे तो मांडावडीन घालतना 15 कोणांनी तो घातलो. आणि हे तरेन एक एक 10 कोण कशे तेणे केले. एका कोणान जेजूचे जिवीत नियाळूंक आदार दिलो. ताचे जिवीत तेर्साच्या मागण्यांत नियाळूंक संतोषाचे मिस्तेर, दुखाचे मिस्तेर आणि ओरकाचे मिस्तेर एके भाशे वांटले. आणि हे तरेन एका मिस्तेरा फाटल्यान आमचे बापा आणि 10 नोमान मरे म्हणून मोहीम बापा म्हणून एक खोण कसो जातालो. आणि हे तरेन ह्या मागण्यांक एक सिस्टम आयले, एक बांदावळ आयली. आणि मागणे ओदीक ताचे देवस्थान वाडोवंक लागले. तेर्साक आतां आनीक रूप आयले, आनीक रोंग आयलो, आनीक एक स्वाद आयलो. आणि कुटुंबांनी हो तेर्स उपरांत ह्या बायगोन दोमिंगान आपल्या संस्थे वरवीं 2 कुटुंबांनी 2 पवित्र सभेन तो वाडयलो. 2003 वर्साक बागोन जोआ पावलो आमच्या आदल्या पाप साहेबान ह्या तेर्साक उजवाडाचे मिस्तेर जोडले. लुमिनस मिस्ट्रीज आमी म्हणटा. जेजूचे नुसो जिवीत पूण ताचे समाजीक कार्य आतां थंयसर हाडून लायले. अजीक ताच्या समाजीक कार्याचे नियाळ करूंक आख्खें जिवीत आतां ताचे बांदून आयले. परफेक्टली संपूर्णयेन आतां जेजूचें जिवीत ताचे जल्म ते मोरपर्यंत जिवनपणूच न्हय, पेंटेकॉस्टल सायबिणमाचे जिविताचेर न्हय, पूण आतां जेजूचे समाजीक कार्याचेर नियाळ करूंक तेर्साच्या मागण्यांत हे बांदून हे जोडून हाडले. आतां तेर्साच्या मागण्यांत 7 मानता पयले म्हणटात. एक आमचे बापा 10 नोमान मोरी म्हणटात. एक मोहिमा बापान शेवटाक नोमानदांनी हे मागणे लायले. आणि हे तरेन देवाचें उतरूय तेर्साच्या फाटल्यान लोक वाचूंक लागलो. भाव न्हू, हे तेर्साचे मागणी अदीक वाडटा मारीच्या काळजांतले अदीक जेजूक लोक अणभवूंक लागलो, ताचो पाटलाव करूंक लागलो. आणि हे तरेन दुसऱ्या उतरांनी आमी म्हणटा मारयेच्या दोळ्यांनी जेजूक अणभवूंक लागलो. मारयेक नोमान करूंक लागलो, जेजूचें जिवीत नियाळूंक लागलो. ते बसर भाव न्हू, हे तेर्साच्या मागणी आयज पासून आमकां काय बरें भक्तीचे एके भाशेन देणे देवान दिल्ले, मारयेन फावो केलेले. हे तेर्साचे मागणे कितें काय? वॉट इज दीस रोजरी? आमी पळयना कसो तेर्स आयलो, कसो तो वाडलो, हे भक्तीपण कशें वाडलें. पूण हे तेर्साचे मागणे कितें? बाबा न्हू, तेर्साचे मागणे जावन आसा जेजूचे जिवीत नियाळूंक एक आत्मीक यात्रा. इट इज अ होली पिलग्रिमेज, अ होली पिलग्रीम वे. कित्याक? तेर्साचे मागणे म्हणल्यार मारये सांगातात चलप, जेजूचें जिवीत नियाळप आनी ताका ओळखून घेवप, ताका भोगप. ही एक यात्रा. जेन्ना आमी रिपिटेडली परत परत आमी जेन्ना म्हणटा तेन्ना इट इज नॉट जस्ट एन रिपिटेशन, पूण केरी भाशेन ह्या मागणे वरवीं आमी ताचे सांगाता चलता. एक त्याग आमी करता तो वेळ, एक आमी ताचे सांगाता एक लांबदीक यात्रा करता. ते तेर्साचे म्हणे ठटकून 5 मिनटान केले न्हय, पूण मिस्तेर वाचून नियाळून देवाचें उतर वाचून भाव न्हू, एक मारये सांगाता आमी एक वेळ सरता, एक आत्मीकतायेच ग्रेस्त आमी वाडटा. दुसरे स्वातेर तेर्साचे मागणे म्हणल्यार मनशा कुडाक फावो जावंक एक कुरपेची सांकोड, अ चेन ऑफ ग्रेस. तेर्साच्या मागण्या वरवीं आमचो संबंद देवा आनी आमचे मदीं भाव न्हू बांदून येता. स्वर्गार आनी संवसारा मदें एके भाशेन एक नातें वाडटा. ह्या मागण्या वरवीं थ्रू दीस रोजरी वी बिल्ड रिलेशनशीप विथ गॉड. द अर्थ एंड द हेवन कम्स टुगेदर. म्हणल्यार ही चेन सांकोड बांदून दवरता, सोडिना. असलो संबंद हे तेर्साचे मागणे क्रिस्ती पोरजेक आपल्या बापाशी जोडून दवरता. तिसरे स्वातीर भाव न्हू, तेर्साचे मागणे म्हणल्यार मारयेक नोमान करूंक एक गुलाबाचो झेलो, अ गार्डन ऑफ रोजीस. कित्याक गाय?
तेर्स गुलाबाची बाग एक एक गुलाब मारीचे जिवीत खुणायता आणि गुलाबाचो पोरमोड आख्या मनशा कुडाक पावता ताचो भावाट एक बोरवासो मेळटा बाबू जेन्ना एक फुलाक पळयता तेन्ना एके भाशेन आमच्या जिवितांतली सुंदराय सोबिताय वाडटा या गुलाबाचो वास ताची सुंदराय लोकांक पावता या गुलाबाच्या मोगान लोक पडटात ते भशेन तेर्साचे मागणे एक एक बीट आमी तो मेजता तेन्ना एक एक गुलाब कसो आमकां उगडास करता कित्याक त्या वरवीं देवाची कृपा जेन्ना हांव ह्या घरांत तेर्स करता ताची कृपा ताचो वास ताची एके भाशेन सुंदराय आख्या मनशाक उडाक पावता हे तेर्साच्या मागण्यांची कृपा दुसऱ्या मनशांक फावो जाता तसलो हो तेस चवथे स्वाती भावनो तेर्साचे मागणे म्हणल्यार शिव वर्तमान नियाडूक जिवंक एक नितळ आरसो इट इज लायक अ क्लीन एंड अ प्युअर मिरर कित्याक काय तेर्साचे मागणे एक आरसो तेर्सा वरवीं जेजूचे शिव वर्तमान नियाडूक आनी जेजूचे आख्खें जिवीत अणभवूंक बघूंक आमकां ह्या तेर्साच्या मागण्यांतल्यान मेळटा जे भाशेन आमी आरशा फुडें रावन आमचें रूप आमी मांडावळीर घालता आमची सोबिताय आमी पळयता आमचे केस आमचे तोंड आमी आरशांत पळोवन आमी मुरगोडटा ते भाशेन भावनो तेर्साच्या मागण्या वरवीं आमी आमकांच पळयना पूण आमी जेजूक पळयता ही आमचे आत्मीक जिवीत आमचे पातकी जिवीत अशोक जिवीत ह्या तेर्साच्या मागण्यांतल्यान आमकां जेजू पळयता आनी आमी जेजूक पळयता इज अ फेस टू फेस मिरर आनी ते बसत हो एक आरसो न्हय आमचे कुडीचे पूण आमचे आत्मीक जिवीत निटायर घालूंक आमचे आत्मीक जिवीत देवाचे वाटेर घालूंक जेजून दाखयले वाटेर घालूंक तेर्साचे मागणे एक आरसो तेर्साचे मागणे भावनो एक आत्मीक जिविताची राखण करूंक एक हातयार a weapon to fight against the evil powers. बाबून जेन्ना देवचार आड झुजूंक जेन्ना देवचार जेन्ना मागण्या नासता तेन्ना देवचार आमकां नाडटा आमकां बुलयता आनी मागण्यांतलो आमकां पयस व्हरता देवचार तरेकवार शिकोवणे वरवीं मनशा वरवीं आड शिकोवणे वरवीं आमकां आडायता तेन्ना बाबनो हे तेर्साचे मागणे एक भावार्थाचें हातयार देवचारा विरोध आमी झूज करूंक ह्या मागण्या वरवीं अदीक आमी देवसराची पयस वेता देवाक आमी लागीं येता इट बिकम्स अ पावरफूल वेपन जायते आमच्या जिवितांत कोश आमच्या जिवितांत आडकोड्यो निराशीपण एकसूरपण पयस जाता जेन्ना आमी मागण्या नासता हे तेर्साचे मागणे आमच्या हातान आसता ते पासून जायतो लोक हे तेर्साचे मागणे कोंत आपल्या बोर्सान दवरता आपल्या गाडयेन रायता जावं आपल्या घराक लायता जावं आपूण कोण न्हिता ती भाजी उरता कित्याक एक फॅशन न्हय बट कित्याक सगळ्या ताळण्यांतली देवसराच्या फासांतली आमी पयस रावून हे आमकां हातयार आमची राखण करता आमकां राखता सांबाळटा आनी शेवटा बाबनो हे तेर्साचे मागणे म्हणल्यार स्वर्गार चडूंक एक निसण अ लॅडर टू क्लायंब द हेवन कित्याक बाबनो तेर्साचे मागणे आमकां स्वर्गीच्या राजाक देवाक लागीं हाडटा जे भाशेन आमी एक निसणीचेर चडून सौर भोंवती आमी आख्खो व्यू पळयता सुंदराय सोबिताय पळयता ते भाशेन हे तेर्साचे मागणे म्हाका स्वर्गीच्या दारवंट्याशी पावयता एक स्वर्गीच्या दारवंट्याक पावयतली निसणीचेर म्हाका चलयता सगळे वायटांतलो पातकांतलो मेकळो करून काडोकांतलो मेकळो करून उजवाडाक म्हाका हाडटा एके भाशेन एका भुंयेरांतल्यान वचून एक नव्या उजवाडाक म्हाका पावयता तसली निसण म्हज्या जिवितान म्हाका सोकला दवरना तेच पूण म्हज्या जिवितान म्हाका वयर वयर येस दिता म्हाका जैत दिता तर बाबनो हे जेन्ना आमी तेर्साचे मागणे आमी करता आनी भावार्थान आमी जर मागण्यान वांटो घेता तेन्ना आमी तिच्या दोळ्यांतल्यान सायबीण दोळ्यांतल्यान आमी जेजूक भेटता जेजूक अनुभवता फाल्यां रावचें न्हय आयजूच सावन हे तेर्साचे मागणे न्हयच एक बेश्टे मागणे देवासान भोगती पूण केरी भाशेन जेजूच्या जिविताचे नियाड जेजूक बगूंक जेजूक नियाडूंक जेजूक अनुभवूंक मारयेच्या दोळ्यांतल्यान आमी देवाचे कृपेन दैवीक मोगान वाडूंक आमी आमच्या कुटुंबांनी
जावं समुदायान जावं फिरगोजेन जावं वावराचे सुवातेर जुंय हांव प्रवेश करता जुंय हांव जेता भोंवता वावुरता तुया मागण्यांक आमी मोल दिवया आनी सांगता हे मागणी करतना देवाची कृपा ताची जाणबायन आमकां वाडोय म्हूण सायबीण मागीर फुडें घालून बापा लागीं मागुया.